तो डॅमोलिश करून हो न्यू अंडरपास जाल्लो आनी न्यू अंडरपास जाल्लो कित्याक हांगा तुमी पळयता आसतलो GMC आसा, डेंटल आसा, तशेंच आमची कुजिरा स्कूल्स आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आनी डिफरंट आमची जी लोकांची येवपाक वचपाची वाट आसा आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणूंक शकता तुमी कित्याक गेले ते फावट आनी हेजे पयलू 2 वर्सां कंटिन्युअसली इश्यू जाल्लो आसा वॉटर फ्लडिंग जाता. वॉटर फ्लडिंग जाल्ले नंतर मागीर आमकां कॉल आवट करचें पडटा GSIDC आनी GSIDC जे इम्प्लिमेंटींग बॉडी इम्प्लिमेंट तेंच्यांनी केल्लो त्या टायमार तेंच्यान सगळें कन्स्ट्रक्शन हें सगळें तेंचे अंडर जाल्लें आसा. तेजे नंतर जो हँडओवर जावपाक जाय तो तेंच्यांनी लेटर केलो म्हणटा बट हँडओवर जाल्लो ना आनी मेन म्हटल्यार जें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जें आसा तें आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन जो आसा तेंच्या नांवार आसा आनी आतां आफ्टर कंटिन्युअस म्हटल्यार खूब वर्सां तेणेन तें पेमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी बील पेमेंट तेंच्यांनी केल्लो पण आतां तेणेन एक लेटर केला की हे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा हें आपूण हेजे फुडें हें करपाचो ना आनी आपूण बील आसा तें पेमेंट करून फुडलें जें आसा तें डिसिजन डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय GSID बाकीच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय सो तेकाच लागून आयज आमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले कित्याक फाल्यां समज तो पावर सप्लाय डिस्कनेक्ट केलो जाल्यार हांगा पंपींग स्टेशन जो आसा उदकाचो पंपींग स्टेशन तो बंद जातलो आनी उदकाचो पंपींग स्टेशन बंद जाल्यार हें फ्लड जातलें आनी हें टोटली आमकां बंद करचें पडटलें तशेंच दुसरो इश्यू आसा कित्याक हे मेंटेनन्स आतां हे एंटायर जो सबवे आसा हेजो मेंटेनन्स कोण करतलो आजून पर्यंत तो डिसायड जाल्लो ना कारण कितें जाता एवरी टायम आमी GSIDC म्हणटा आमकां फंड ना आमी फंड हें करूं शकना तेका लागून आमी कांय करपाक शकना सो हेजो डिसिजन खंय ना खंय जावपाक जाय तेका लागून आमी जॉयंट मिटींग घेवपाक सोदल्या की PWD अलॉंग विथ GSIDC GMC सगळ्यांक घेवन आमी जॉयंट मिटींग आनी पॉलिसी डिसिजन एज अ पॉलिसी डिसिजन कोणान तें मेंटेनन्स घेवपाचें आनी एंटायरली तेंच्यांनीच पळोवपाचें कित्याक आतां कितें जाता डिफरंट बॉडीज आसा आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा हांगा GSIDC आसा GMC आसा हांगा PWD आसा सगळ्यो डिपार्टमेंटाक आमकां हें करचें पडटा आनी जेन्ना फ्लड जाता तेन्ना आमकां कलेक्टर जावं मामलेदाराक तेंकांय इनवॉल्व करचें पडटा सो अशें जावपाक जायना एक खंयचो तरी ऑपरेटींग सिस्टम आसपाक जाय आनी तेंच्यांनी एक डिपार्टमेंटान एंटायरली हें मेंटेन करपाक जाय मॅनेजमेंट करपाक जाय सो दॅट आमकां फाल्यां हांगा प्रॉब्लम जावपाक जायना कित्याक हो तुमी पळयता सो क्रुशल हांगा कितलोसो ट्रॅफीक फ्लो जाता पेशंट वयता डॉक्टर वयता जावं बाकीचे सगळे जनरल पब्लीक वयता सो हें खंय ना खंय आमकां बऱ्यापैकी हें मेंटेनन्स जावपाक जाय आतां तूं पळयता आसतना वयली बसून शेड बसून आसा तिका मेंटेनन्स ना हांगा ब्रेकडावन जाला वयरसून बसून उदक देंवता ती सायडीन पळयता आसतना झाडां जाल्यार उदक देंवता गेले ते फावटी आमी लेटर बरयल्लें GSIDCक बरयल्लें CMाक बरयल्लें पण तें आजून पर्यंत मेंटेनन्स जाल्लें ना सो हें खंय ना खंय कोण घेतलो तेका लागून आयज आमी हांगा येवन मुद्दम दाखयला तांकां की कितल्योश्यो क्रॉस ड्रेन्स आसा त्यो फिलअप जाल्ल्यो आसा उदकान भरलेल्यो आसा ब्लॉकेज जाल्ल्यो आसा तुमी सकयल पळयता आसत सकयल पासून उदक आसा आजून पर्यंत उदक दिसता पावस ना तरी उदक दिसता सो हें मेंटेनन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हें टायमली जावपाक जाय आतां कित्याक डिले जालो कित्याक आजून पर्यंत जो वॉटर ऑपरेटींग जो सिस्टम आसा तो पंपींग सिस्टम आसा तेजो आजून पर्यंत टेंडरींग जाल्लो ना जो कोण एजन्सी कोण हँडल करतली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना सो तें बेगांचे बेगान जावपाक जाय आनी तेजे नंतरूच खंय ना खंय ती ऑपरेट करपाक शकता कित्याक हांगा आनी ड्रेनेज सिस्टम असो ना हांगा ते ऑपरेट केल्या शिवाय उदक नाल्यार भरतलें गिरीश बाबा आतां ही पावस ऑलरेडी पेंपला तर ह्या वर्सा हांवें जातलें कित्याक तुमी म्हणटा पळय डिसिजन घेवंक ना पूण तुमची मिटींग जातली डिसिजन घेता म्हणजे टायम जातलो आनी पावस पडटलो आतां हे वतलें हे फावट तें नक्की आहा पळय आमी आतां प्रायोरिटीचेर आमी डिसिजन घेवपाक CMा कडेन हांव उलयतलो कारण CM PWD मिनिस्टर आसा आनी मेन म्हटल्यार हें खरें म्हटल्यार नॅशनल हायवे म्हाका तरी दिसता की नॅशनल हायवेजान हें घेवपाक जाय कारण आतां तुमी पळयता आसतलो एंटायर जो स्ट्रेच आसा हो नॅशनल हायवेचो आसा आनी नॅशनल हायवे समज घेतलो नाल्यार हो मेंटेनन्स तेंच्या अंडर दवरलो जाल्यार तें जावपाक शकता पण आनी कितल्याच कडेन आतां तुमी पळयता आसतना फ्लडिंग जाता सो आमी हांव क्लियर कट CMाक वचून डिमांड घालतलो की हे नॅशनल हायवे अंडर दवरचो आनी तें जे मेंटेनन्स आसा पावर सप्लाय आसा कित्याक स्ट्रीट लायट्स आसा स्ट्रीट लायट्साक तुमी पळयता आसतना ट्रान्सफॉर्मर आसा मदीं ट्रान्सफॉर्मर आसा सो यू कॅन कनेक्ट टू दॅट ट्रान्सफॉर्मर आनी तें बील पेमेंट जें आसा तें तेजे थ्रू करपाक शकता कित्याक आतां कितें जाता GMC आतां हो प्रिव्यू जो आसा मदलो आसा हो खरें म्हटल्यार स्पेस जी आसा ती खरें म्हटल्यार GMCक पडना तरी पूण डीन हेजो पेमेंट करतालो इतली वर्सां तें पेमेंट केलो बट कंटिन्युअसली जो पेमेंट वाडत आसा आनी आजून पर्यंत कोण घेतलो हँडओवर कोणा कडेन येतलो तो आजून पर्यंत डिसायड जाल्लो सो ताका लागून CMा कडेन हांव मुद्दम उलयतलो बेगांचे बेगीन आमी CMा कडेन कॉर्डिनेट करतले की डिसिजन घेवपाचें आनी एक पॉलिसी डिसिजना थ्रू हो हँडओवर दिवपाचो CCTV आदी वर्किंग कंडिशनान आहा आनी थोडे वायदे आहा पळय फुटपाथार पडला तेजे तुमचे पळय आतां आमी इन्स्पेक्शन करता आसतना आमकां GSIDCनी सांगलें की थोडे कितें रॉबरी जाल्या म्हणून कितें चोरला पार्ट चोरल्या म्हणून आमी ते सांगतालो की हेजे CCTV आसा ते CCTV चलता काय ते म्हणटा ते वर्किंग कंडिशनान ना सो हांगा खूब कितें कितें आसा तें वर्किंग कंडिशनान ना हेजे पयलीं आमकां पळयलें आसतलें
आमी परत परत मामलेदारांक डिफरंट डिपार्टमेंट ऑफिसरांक आपयता PWD आपयता आनी त्या टायमार आमकां खंय ना खंय रश करचें पडटा आनी ताका लागून ही मिन्स पयलूच आमी इन्स्पेक्शन मागयलां की पयलू आमकां कळपाक जाय आतां दुसरे सायडीन बसून कशें उदक भरता तुमी पयला आतां गेले ते फावट पासून खुबशें उदक भरलेलें आनी ते खूब लोकांक खूब त्रास जाता सो हे पयलूच कळपाक जाय आनी तेजेर आमी कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक शकता हे आमी जातीतले बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक लायतले आम्ही आता लेटेस्ट 10 दीस जाले इंटरनल आमचे टारिंग जाल्ले आसा कित्याक फ्री मुवमेंट ऑफ एम्बुलन्स ही सामकी गरजेची आमकां OPD ब्लॉकान किंवा कॅज्युलिटी ब्लॉकांतल्यान ते फाटें मॉर्ग पर्यंत वचपाक सो ते आमचें टारिंग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा तरी आसतना कितें आसा की कंपाउंडाच्या भायर जे पळय मड लेवल आसा इट इज हायर दॅन द लेवल ऑफ आवर आउटलेट्स ताका लागून उदक ते भितून वचपाक ऑलमोस्ट 1-1.5 वर एक्स्ट्रा लागता सो ताजेरी आमकां एक ते तोडगो काडचो आनी आउटसायड PWD ते वाट आसा ती रेन वॉटर ड्रेनाची वाट क्लियर करून तर दीत जाल्यार भितर पावसाचें उदक उरपाची शक्यता सामकीच कमी आसता ते पंपिंग करता पळय ते उदक तुमच्या हायटच्यान सोडटा तेजो तुमकां मातसो इश्यू जाता ताजेर कितें सोल्युशन बीन काडलां तुमी न्ही ते पंपींग जे पळय अंडरपासांतल्यान जाता न्हय ते उदक सारकें रेन वॉटर ड्रेनान हेजो एक ग्रेडियंट कसो करून जर सोडत जाल्यार इट वील नेवर रिमेन ऑन टॉप जे सकयल्यान उदक वयर जे पळय पंप करता थंयच्यान ते आपल्याकूच सकयल ग्रेडियंटान वचूं जाय तशें जर गेलें तर जायत आनी तेजे ड्रेन्सांक ऑब्स्ट्रक्शन आसूं जायना सो हो सगळो पार्ट आउटसायड द कंपाउंड पडटा सो हो जर सगळो सारको वेवस्थीत जायत न्ही तर भितर वॉटर लॉगिंग खातीर मेडिकल कॉलेज इट डेफिनेटली स्लायटली एट अ हायर लेवल दॅन इवन द रोड सो भितर वॉटर लॉगिंग जावपाचो आमकां प्रश्नच येना सो इफ दीस स्मॉल इश्यूज तर सारके एड्रेस जायत न्हय जाल्यार आवर इंटरनल फ्लडींग वील बी अ थिंग ऑफ द पास्ट पूण मातसो पार्किंगेन तुमकां प्रॉब्लम जाता पयलीं जातालो पूण आतां आमी टारिंग करून मातसो वयर आयला सो एरिया वीच वॉज लास्ट इयर पळय मातशी कमी आशिल्ली हायट न्हय मातशी आतां वयर हाडल्या ओन्ली थिंकींग दॅट दीस वील हेल्प अस इन दीस इयर आनी प्लस आउटलेट्स आमचे आसात ते मातशे लोवर लेवलाचेर गेले थँक्यू थिंग्स